घरचो गणपती आता फकत पुजेपुरतो उरूंक ना वा फकत श्रद्धेचो विशय रावूंक ना. गणपती कलेक उर्बा आनी माची दिवपी दैवत जावन रावला. भोवतेक घरांनी अंदू काल्पनीक आनी देखणे देखावे पळोवपाक मेळ्ळे. अशेच कांय देखाव गोवा 365च्या पळोवप्यां खातीर आमी हाडल्यात. अंदू कळंगूट बागा वाठारांत बरेच देखावे पळोवपाक मेळ्ळे. बागांतल्या सावंतवाड्यार भौतेक देखाव्यांनी पारंपारीकताय तिगोवन दवरपाचो यत्न केला. दायज राखून दवरपाची संस्कृताय हांगा पळोवपाक मेळ्ळी. काडुया बागांतल्या सावंतवाड्यावेल्या घरांची भोंवडी. आम्ही चितले ह्या फावटी सगळीच जाणां फोलियांचे करता, प्लॅस्टीक यूज करता. सो आम्ही चितले ह्या फावटी आम्ही प्लॅस्टीक पेपर काय यूज करचे ना. चुट्टा म्हणजे कितें इको फ्रेंडली टायप न्हू, हे नेचरानसून आमकां गावल्ले आसा. सो आम्ही चितले आम्ही ह्या फावटी चुट्टांचे कितें तरी दुसऱ्या भशेन करूया, युनिक टायप. वर्सान वर्स तेच बरे दिसना न्हू, सो म्हणून आमी चुट्टांचे केले. ह्यो टायप म्हणजे सगळं दिवलं की बॉम्बेच्या टायपाचे हाडल्या, बॉम्बेसून हाडल्या, गोंयासून केल्या, परत म्हापशा करून हाडल्या. आणि आमकां फक्त कितें आमकां डेकोरेशन नाका, लायटी नाका, आमकां फक्त कितें आहा दिवल्यो थंड गणपती. गेल्या वर्सा 40 वर्सां पयलीं लायट नासली तेन्ना ह्या दिवल्यांनूच सजावट आसताली. तेच व्हेरी महत्वाचे आसा. आता कितें आहा लायट येयल्या आनी सगळे दिवल्यो कोण हे करिना. बाय कोणी कोणी केला डेकोरेशन? ये चाचीन, दाय चाचून, हांवेन, दादान फुल फॅमिलीचो सपोर्ट आहा. कितके दीस लागले करपाक एका? एका 4-5 दीस लागले करपाक. आणि इथून पाटले आणि बल्ब पिक लायला तुवें? हांगा 36 पाटल्यान 36 बल्ब. एक्चुअली आमचे हे सावताड्यार हांगासर बागान आमी वर्सान वर्स हांगासर आमी डेकोरेशन करता एवरी इयर. ओके. आणि आमी तुम्ही पयलें आसतलें ह्या पयलीं तुमी एक परस 2 वर्सां पयलीं जेन्ना कोविड जाल्लें तेन्ना जायते लोक घरा आसले आणि तेन्ना आमी हेच ऑर्गेनिक थीम जे आमी ह्या फावट सागाचे केला तशेंच आमी ह्या पयलीं चुट्टांचे केल्लेले. आणि आमी हे बिलीव करता की आमची आतां हळदणकराची फॅमिली हांगासर आमी गणपती मनयता, सगळी जॉयंट फॅमिली आसा, 100 वर्सां वयर जाल्लेले आसा हांगासर. सो आमी ऑर्गेनिक थीम असो धरून सदीत आमी फुडाकार घेता. ऑर्गेनिक थीम आसा आमची. खूप जाणांनी हांगा हे केल्लेले मनाचे हे केल्ले देखावा केल्लो. मात हो फील हो कोणाचो दिसनासलो. सगळे हे ब्ल्यू दिसताले, हे कांय फील अशें दिसनासलो. म्हणून हांवें चितलें कितें करतलो, मात फील भितून इम्पॉर्टंट घालतलो, फील घालपाक ट्राय खूब केल्लेले आहा हांवें. आनी तुमकां दिसता सगळ्यांक पेपराचे चडशे केल्लेले आहा आनी पेपर आनी कपडो यूज केल्लो आहा तेका. आनी तेजेर पेंट मारला आनी सगळे इको फ्रेंडली, फूल इको फ्रेंडली केल्लेले आहा. आनी हे कोण तुमकां दिसता ते चार्ट पेपराचे केल्लेले आहा. ते कोण तुम्ही पळोवंक शकता बरे हे कोण केल्लेले आहा आनी तेका आयसाचो फील म्हणून एसी आयसाचो फिलाक हे केल्लेले आहा. वजरी गोठणवाड्यार शेटये फामील आसा. चवथी निमतान सगळे सोयरे धायरे एकठांय येतात. शेटये फॅमिलींतली ही 5वी पिळगी एकठांय येवन चवथ मनयतात. गणपती तांकां एकठांय हाडटा. ह्या निमतान तांणी घरांत केल्लो देखावो पळोवपाक अंदू लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. आमी आतां शेटये फॅमिली वजरी गोठणवाडा हांगासर आसा. आनी तुमी हांगासर पळयता ही आमची गणेश मूर्ती ह्या वर्साची. दर वर्सा आमी व्हडलोच गणपती हाडटा. आनी तुमकां सांगचें म्हटल्यार ही आमच्या घराण्याची आतां 5वी पिढी हांगासर चालू आसा. आनी आमी तशें पळोवंक गेले जाल्यार सेटल आसात वेगवेगळ्या पार्ट्सान गोंयच्या तुमी म्हणूं शकतात. पूण चवथीच्या 5 दिसां निमतान आमी हांगासर एकजूट जातात, मेळोन येतात आनी हो सण साजरी करता. तशेंच आमच्या फॅमिलीन 81 हे मेंबर्स आसा. आतां करंट 81 मेंबर्स आसा. अशी आमची व्हडली एक जॉयंट फॅमिली आसा. पूण एक बरें दिसता की आमी आजून एकवट आसा आनी सगळे आपआपले घरा काम धंदे हे सोडून 5 दिसां खातीर हांगासर येतात, एकवट जातात आनी हो गणेश चतुर्थीचो सण साजरी करता. तेन्ना म्हाका सगळ्यात लागीं की गोंयान जे अशें आसा की तेंच्यांनी एकवट येवचें आनी एकवट ह्यो दवरचो, फुडें राखचो आनी आपली संस्कृताय राखची आनी अशेंच हे फुडें चलोवचें. आणि हो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराल्या घराब्याचो गणपती. पण अंदू 2 गोष्टी जाल्यो. 2 वर्सां नंतर अंदूची ही ड्राय तशी आसा. म्हणजे हाका चवथीक पावस ना आणि त्यामुळे लोकय खूश आसा. वर्दळ बऱ्यापैकी वाडलेली आसा. आणि कोरोनाचो थोडोसो दुगदूग जरी असलो तरी अलीकडच्या काळात आतां लोक आत्मविश्वासान भरून कोरोनाक तशें दाद दिना. बारीक कितें खोकली आयली कितें आयली जाल्यार गांवठी उपाय करतात आनी सपयतात. ही चवथ तशी 2 वर्सां नंतर उत्साहाची चवथ गेली चालू आसा. गोंयकार जे चवथीची मोठ्या प्रमाणात वाट पळयत असतात. ज्या चवथी निमित्त गोंयान
अन्य ठिकाणी किंवा गोंया भायर देशभरान एक वेळ देशा भायर सुद्दां असलेलो मनीस हो चतुर्थी निमित्त येता आणि एक श्रद्धेन 1.5 दीस 5 दीस बहुतेक 5 दीस असो उत्सव करतात. हे 70 वाळपय वाठारांतले पुलीस ट्रेनिंग स्कुलांत पुजिल्ल्या गणपती मुखावेले देखावे. सांताक्रूज चारखामे टोकारे गणपती मुखार विविध देखाव्यांची सजावट पळोवपाक मेळ्ळी. हे देखावे पळोवन गोंयकारां भितर कितली प्रतिभा भल्ल्या ताची प्रचिती येता. गोवा 365 खातीर बागांतल्यान समीप नार्वेकार, मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार, सांताक्रूजच्यान विल्यम रॉड्रिक्स आनी वाळपयच्यान समृता खनगांवकार.